जे मॉन्सून प्रिपेरेडनेस म्हणटात चड करून जे प्रॉब्लेम आहा ते आमकां पावसान जाल्ले दिसतात. वेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, WRD, GSIDC, सिवरेज, म्युनिसिपालिटी, हेल्थ, बिल्डिंग्स डिव्हिजन, हायवेज डिव्हिजन, फॉरेस्ट, FDA आनी हेल्थ, डिव्हिजन 6 ऑफ रोड्स, मागीर ट्रॅफिक पुलीस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी पुलीस हे डिपार्टमेंटान म्हळ्यार 15 डिपार्टमेंट्स हांचे कोऑर्डिनेशन आसचें आनी आमचे फातोर्डान एक डिसिप्लीन आसची म्हणून आमी ही मिटींग घेतली. पावसान आमी पळयना काल म्हजे घरा एकले चली आयली. शी वॉज एप्लायींग फॉर अ प्रायवेट जॉब. त्या आवयक घेवन आयली. आवयक घेवन आयली सांजचे ह्याच टायमार म्हजे कडेन उलयले आनी ते गेले भायर गेले तेन्ना एक फोन कॉल आहा हे सिवरेजाचे चेंबर आशिल्लो तो चेंबर रिपेर केल्लो. आतां पावस पडून तें अनड्युलेटींग जालें तातूंत तें स्लीप जालें आनी पडलें. तेजे आवय सकयल पडले आनी कॉलर बोन फ्रॅक्चर आनी हेड इंजरी. आतां हॉस्पिटलान आहा. सो जस्ट मिटर्स अवे फ्रॉम माय हावस ही केस एक. काल एक आमचो बरो सपोर्टर ऑलवेन म्हणून ताजो सेल्फ एक्सिडेंट जावन तो भायर पडलो हांगा खंय गोगळा. सो अशें जेन्ना जाता ते रस्त्याचेर डिसिप्लीन आसचें. रस्त्यार आमी कितें पळयतात की रोड सायड गॅरेजीस, एबेंडन्ड व्हेकल्स, गाडे, इटरीज, इल्लिगल इटरीज हे भरपूर जाल्लें आहा. चड करून हे ह्या सरकाराचे टेन्युअरान वाडलां आनी ह्या म्युनिसिपालिटीच्या टेन्युअरान. ट्रॅफिक पुलीस लोकांक तालाव दिवपाक उबे रावतात पूण सायडीनूच थंय एक मनीस आपोलांक घेवन विकता ताका तो कांय तालाव दिना, ताजेर कांय एक्शन जायना. ताजे खातीर ट्रॅफिक मिसहॅप जाता. हें आमी पळयलेलें आहा. हांगा लोकांनी हांगा हे ऑथॉरिटीजाक सांगिल्लें आहा. आमी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक इतल्या खातीर आपयल्लें कित्याक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाचें काम हें. आतां पावसान डेंगी आनी मलेरिया जातली. SPDAन आमी एप्रुवलां दिल्या प्रोजेक्टांक. हे प्रोजेक्ट आतां म्युनिसिपालिटी लायसन्सां दितले. हे प्रोजेक्टान कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जातलें. कन्स्ट्रक्शनाक लेबर भायल्यान येतले. भायल्यान लेबर येता ते मेनली डेंगी आनी मलेरिया म्हणटा ती इम्पोर्टेड आसता. हे हेल्थ ऑफिसरांनी हांगा सांगिल्लें. सो ताजे खातीर अवेरनेस क्रिएट करूंक जाय. लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडी म्हळ्यार कावन्सिलर आनी MLAचे भितर कोऑर्डिनेशन आसून लोकांक भितर अवेरनेस आसपाक जाय आनी वी कॅन प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर हो कन्सेप्ट आहा हो फॉलो जावंक जाय. दीस कम्स टू हेल्थ. आतां इलेक्ट्रिसिटी आवटेज जाता ही आमी सदांच बोवाळ मारीत आहा. आतां आमी एक डेडिकेटेड लायन हाडटात फ्रॉम कुंकोळी टू अस विच इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लिटेड व्हेरी सून. ताका थोडो टायम आसा. ताजे मदीं आमी पळयतात इलेक्ट्रिसिटी आवटेज जावन उदक कट जाता. उदक कट जावन उदक लोकांक येना कित्याक मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वाराक उदक जें मेळूंक जाय इलेक्ट्रिसिटी जी मेळूंक जाय ती मेळना. WRDन हे खेपे नाले डिसिल्ड करपाचें काम बरें केलां. बट अशें जालां की वी आर सीइंग अ रिवर्स फ्लो ऑफ वॉटर फ्रॉम मुंगूल बॅक. सो आमी सगळें करतात कित्याक शेतकऱ्यां खातीर करतात. शेतकरी आमची फातोर्डा म्हणटा ती रुरो अर्बन कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय सिटी म्हणून आसा पूण शेतकरी चड आसा. सो ह्या शेतकऱ्यांक आमी सगळे तरेचो सपोर्ट दिवपाक ट्राय करतात. आज अशें जाल्लें आहा की उदक रिवर्स जाता. म्हजेंच शेत जें आहा म्हजे घरा सायडीन आहा तें म्हज्यान आतां रोवंक जायना. पावस इतलो ना बट स्टील द शेत इज फ्लडेड. फील्ड रिमेन्स फ्लडेड. हें कित्या खातीर मुंगला वयल्यान रिवर्स फ्लो जावंक लागला. द मेन डिमांड फॉर वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स इन बेनावली वॉज बिकॉज इन फातोर्डा देर वूड बी अ रिवर्स फ्लो विच हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड. आतां हांवें WRD आनीक PWD हांकां दोगांयकूय इन्स्पेक्शन लायलां. पावस पडटा तेन्ना हायवेज आनी WRD कित्याक तेन्ना आमकां कळटलें खरेंच तें उदक वता काय कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलां ती माती थंय पायल केल्या आनी ताजे खातीर उदक रिवर्स येता. आनी हें जर रिवर्स येता जाल्यार तें क्लियर करूंक जाय. आनी रिवर्स जर येता तें आमी क्लियर करना जाल्यार आमची शेतां आमी रोवंक पावना. आनी आमी शेतां रोवंक पावना जाल्यार आमी शेतकऱ्याक मारतात. ताजे मदीं तुमी पळयलां सगळ्यांनी की आतां दर वाड जी म्हारगाय वाडल्या especially when it comes to vegetables and all this thing is gone very high. ह्या दिसांनीच वाडिल्ली आहा इतली. सो अशा हातून आमी शेतकऱ्यांक रोवपाक दिवप ना वो सवलत दिवप ना हें एक क्रिमिनल जाता. सिवरेजीचें डिस्चार्ज जाता शेतांनी. आतां अरावंड 25 शेतकरी म्हजे म्हऱ्यान सकाळीं आयल्या की आमी शेत चंद्रावाडो रोवपाक शकना म्हणून कित्याक सिवरेजीचे चेंबर्स ओवरफ्लो जाल्ले आहा.
थंय आतां नॉर्थ पेन सिवरेज पायपलायन मार्च 2025 कंप्लीट जातली म्हणटा. ताजे मदीं कितें आमी सिवरेजाक सांगलां की तुमी मेंटेनन्स कित्याक करूंक ना तुमच्या चेंबरांची. तुमच्या चेंबरा खातीर तांकां शेत रोवंक मेळना, कोण कॉम्पेन्सेट करता तांकां? कित्याक अदरवायज तुमी आमी एक मनीस म्हणून जर कितें आमची सिवरेज डिस्चार्ज केली जाल्यार तुमी आमकां टॅक्स मारतात वा तुमी आमकां फायन मारतात. तुमी जेन्ना तुमची चूक करतात तेन्ना तुमकां कोणें फायन मारपाची? लायट आनी उदक कट करपाचें. तुमी आमची लायट आनी उदक कट करतात जाल्यार तुमच्या खातीर जेन्ना आमकां त्रास जाता तेन्ना कोणें कॉम्पेन्सेट करपाचें? आनी एक ओपोजिशन लेजिस्लेटर म्हणून हे इश्यूज लोकांचे रेज करप हें म्हजें कर्तव्य जाता. आनी म्हजो मतदारसंघ, म्हज्या मतदारसंघात म्हाका सिस्टम जाय. सिस्टम म्हळ्यार जें शेजाऱ्याक जाता तें म्हाका नाका, की अंधाधुंदी म्हाका कोताक येना. हांगा कायदो आसपाक जाय, कायदो सगळ्यां खातीर समान आसपाक जाय, लिगल धंदे चलपाक जाय, इलिगल धंदे चलूंक जायना. गाडे 12 वरांचेर बंद जावंक जाय, रातचे 3 मेरेन उगडे उरूंक जायना. थंय झगडीं जातात, थंय ड्रग्स जाता, लोक पितात आनी कुफोनां करतात. होलसेल सोरो जे विकतात ते रिटेल विकूंक मेळूंक जायना. ते रिटेल बसतात थंय आनी थंय कुफोनां जातात. ते बाटल्यो काडून रस्त्यार उडयतात. गार्बेज कलेक्शन जायना. जे गाडे कदंबाचे ओपोजीट आहा तांचे गार्बेज कलेक्शन आसा म्हणटा चीफ ऑफिसर. गार्बेज केन्ना कलेक्ट करता कोण? तांचे गाडे बंद जाता रातचे 2 तो म्हणटा सकाळीं करता. सकाळीं कोण नासता थंय. ते तांचो कायदो आहा 5 ते 11. ते आतां 2 वरांचेरूच येतात थंय, पूण गार्बेज खंय वता तांची? गार्बेज व्हरून खंय तरी कोण उडयता. एंटायर नुवें टू आल्ले सेक्शनान चिकन वेस्ट उडयल्लो मेळटा. सामकी अशी म्हळ्यार जर भोंवरो आयलो जाल्यार तुका हाजी पिसां कोंबडेची पिसां दिश्टी पडटा. ही कशी येतात? सो अशे जे एंडेमीक स्पॉट्स आहात थंय लोक गार्बेज उडयतात. हें डिसिप्लीन ना म्हणून जाता. एबेंडन्ड व्हेकल्स आहात कितल्योच आमच्या मतदारसंघात. हांगा कलेक्टर ऑफिसाच्या सायडीन गॅरेज चालू आहा. चॅरिटी बिगिन्स एट होम न्ही. पयले कलेक्टरान ती गॅरेज पळोवंक जाय. ही गॅरेज कसली केदी व्हडली थंय डेंटिंग काम चल्लां, सगळें रस्त्यार चल्लां. गोंयकार आसत तो, पूण रस्त्यार हें सिटीन हें एक्टिविटी करूंक शकना. डबल पार्किंग जें जाता रस्त्यार तें कशेंच अलाव करूंक मेळना. 10 क्रेन म्हणटा तो काडटा तो रस्त्यार हाडून हांगा दवरता. शिवा क्रेन, तो शिवा क्रेन म्हणटा तो हें करूंक शकना. सेकंड, जे इटरीज इल्लिगल इटरीज आमकां बोड्ड्या रस्त्यार दिसता, हें कंप्लीट कोल्युजन पुलीस, म्युनिसिपालिटी आनी दुसरे हेल्थ ऑथॉरिटी कडेन आसतलें अशें आमकां दिसता. म्हणून आमी एफडीएक सांगिल्लें हांव सगळ्यांचें चॅक कर. काल एक प्रिमियर रेस्टॉरंटान हातून जीव मेळ्ळो भाजयेन, आमच्या एक कावन्सिलराक मेळ्ळो. सो एफडीए ताजेर टेस्टींग करता काय ना. सो म्हजे मतदारसंघान म्हाका सिस्टम जाय आनी सिस्टम करपाक लोक फुडें आहा. हांव लोक प्रतिनिधी म्हणून लोकां कडेन मागता की कोऑपरेट करुया, आमचो गांव प्रोग्रेसीव दवरुया. जो इल्लिगल आहा ताका कोणाक सपोर्ट करपाचें ना. आमी क्लियर आहा. आमी फक्त स्थानीक शेतकरी जे एसटी कम्युनिटीचे आनी बारीक लोक जे शेत रोयतात आनी ते जे रस्त्यार व्हरून विकतात तांकां सोडून आमी कोणाक सपोर्ट करना. वी आर व्हेरी क्लियर अबाउट दीस. उरिल्ले आसा तितले सगळे लिगल आसूंक जाय आनी लिगल तांणी करूंक जाय. जे कोण इटरीज घालून गाडयो घालून करतात तांणी परमिशन हाडूंक जाय. बरें सारकें निवळ न्युट्रिशियस जेवण विकूंक जाय आनी तें एफडीए एप्रूव्ड आसपाक जाय. जाल्यारूच तें हांगा धंदो करूंक मेळटलो, ना जाल्यार हांगा धंदो करूंक मेळचो ना. उगीच आसलो खंय कितेंय चलता अशें जावचें ना. दीस इज अ सिटी, इट इज अ ग्रोईंग सिटी आनी देर हॅज टू बी डिसिप्लीन. हाजे खातीर अशे खूब आमी इश्यूज रेज केल्ले आहा. हाजी एक फॉलोअप मिटींग आमी परती करतले. आनीक थोडे इश्यूजां खातीर म्हाका मुख्यमंत्र्या बरोबर मिटींग घेवची पडटली. चड करून इश्यू ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल, द मल्टीपर्पज कॉलेज, ITI आनी द ग्रावंड. हाजे जे आमी 5 फ्लोर डिक्लेअर केल्ले, 3 फ्लोर कोणें केले, 3 फ्लोर कंप्लीट केले आनी आतां 2 फ्लोर घालतले म्हणटात. सो हेजे आफ्टर थॉट जाले आनी अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जाता. हाजे खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन म्हाका मिटींग घेवची पडटली. कित्याक दीस रिलेट्स टू GSIDC एज वेल एज PWD which he holds at the moment. So असेंब्ली सेशनाचे पयलीं हांव ताका मेळपाक ट्राय करता आनीक हे इश्यूज रिजॉल्व जाता जाल्यार पळयतलो. जर जायना जाल्यार असेंब्लीन इश्यू हांव रेज करता. सगळे इश्यूज हेल्थाचेर बी इश्यूज आहा की बेजिकली हेल्थ म्हणटा तें सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी जे कोर्टान वचून आमी हें हाडिल्लें डायरेक्शन्स हाडिल्लीं कोर्टान. जे लोकांक घेतिल्ले जॉबार घेतल्या ते जॉबाक खंयच्यान घेतल्या
ते भायल्यान घेवन कोता येना, ते हांगाच्या लोकांक मेळूंक जाय. थंय ती सर्वीस ती आसूंक जाय. ताजे भायर बस बे आसपाक जाय, बस शेल्टर आसपाक जाय लोकांक. हें बस शेल्टर बांदतलो कोण? ऑल दीस थिंग्स हॅव टू बी कितें हॅव टू बी रिजॉल्व एंड वील टेक अप ऑल दीस इश्यूज एट द रायट. पात इश्यू आहा हां, फुटपाथ आहा सगळें म्हणजे पार्किंग आहा, पार्किंग रस्त्यार करता ते पार्किंग भितर भरपूर आहा, देर इज अ प्रोविजन, बट समबडी हॅज टू इनकल्केट दॅट डिसिप्लीन. सरकार फक्त एनावन्समेंट करता आनी कांय जायना. म्युन्सिपालिटी एनावन्समेंटाचेर आसा. म्युन्सिपालिटीचें मेन गार्बेज कलेक्शन जें फंक्शन आहा आनी गार्बेज कलेक्शन आनी डिस्पोजल हें फंक्शनूच ताणें आउटसोर्स केल्लें. गोंया मडगांवान आतां गार्बेज, मडगांवची गार्बेज मडगांवां डायजेस्ट जायना, ती भायर वता, इट इज एक्सपोर्टेड. सो आतां एक्सपोर्ट जाता बरी आहा, पूण एक दीस असो येतलो की बाबा तुमची गार्बेज आमी कित्याक घेवं, आनी तेन्ना मागीर उत्तर हांकां कितें आसतलें तें हांव नकळो कशें आसतलें तें जें सरकारान आहा ताणें तें चिंतचें. पूण आमचे मतदारसंघात आमच्या लोकांक जाता तितली कमी त्रास जावन तांकां न्याय मेळचो हाजे खातीर मिटींग घेतली. आतां एक इशू आहा हाजो, कोण रे तुजे शेतकऱ्याचो हांव म्हणटा पळय, तेन्ना शेतकऱ्याचो मेन इशू म्हणटा तो तुजो आतां हें येता जो बोरयेचो ब्रीज करतात, थंय खाजान शेतां दी, खाजान शेतां लोक रोयतात, ती खाजान शेतां रोयता थंय आतां इन्स्पेक्शन नॅशनल हायवेज आनी रोड डिविजन करता. म्हळ्यार तांची शेतां काबार करून करपाचें हें कितें एक्च्युअल विचार कितें? शेत आतां रोयतना तुमी इन्स्पेक्शन करतात आनी रूट डिसायड करतात, हो कसलो? शेतकऱ्यांक सरकार शेतकऱ्यांचे विरुद्ध सेंटराकूय जाला आनी स्टेटीनूय जाला, ही मेसेज आमी धाडूंक सोदतात काय कितें? आनी ही मेसेजी खातीर हांव थंयचे लोटलेचे शेतकऱ्यां बरोबर आहा आनी आमी तांचे बरोबर सगळे गोंयकारांनी वी हॅव टू स्टँड इन युनिटी विथ देम. खाजना म्हणटा ती प्रोटेक्ट जावंक जाय. एनवायरमेंटली दीज आर ट्रेजर्स ऑफ ओल्ड गोवा आनी ही आमी प्रोटेक्ट करून दवरूंक जाय. आनी हाजे खातीर आमी सगळे लोटलेचे शेतकरी, लोटलेचे लोकांक बरोबर सॉलिडेरिटीन आसूंक जाय, एस्पेशली वेन इट कम्स टू दीस ब्रीज. सेरावली स्लूइस गेट घालून कितें फायदो जाला फाटल्या सेरावलीन जी अंदाजुंदी चल्ल्या ताजे खातीर हांवें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक सांगिल्लें आहा. म्युन्सिपालिटीची हें सोंपता आनी थंय सेरावलीन एक नवें फीश मार्केट सुरवात जालां, नवें इटरीज स्टार्ट जाले, सकाळचे 3 स्टार्ट जाता. ताजेर पंचायती कडेन वेरविताल आसचें ना आनी जें कितें आमी केलां ताजो जर बेनिफीट येतलो जाल्यार असले अनप्लॅन्ड वस्तू जाता तातूंत कांयच तें सगळें हातूंत वतलें. सादें चिंत, रिटेल मार्केटान कोणूच येवपाक तयार ना आज, कित्याक रिटेल मार्केट रस्त्यार जाल्लें आहा आनी रिटेल मार्केटान तूं जेन्ना आतां सोपो तांचेर वाडोवंक सोदता ते म्हणटले आमी दिवना म्हणून, तें मार्केट पयलें बंद उडय. सो हे सरकारान प्रॉब्लेम सॉल्व करचे येवजी आनी प्रॉब्लेम कंपाउंड केल्ले आहा आनी हें दिश्टी पडटा क्लियर कट. तुजें मालगांव एफडीएचें ऑफिस चलता तें आतां तूं म्हणटा एक इटरी भितर हें सांपडलें ना आमी कितें काम करता काय मालगांव? ना एफडीएच्या ऑफिसाक आमी लास्ट टायम सांगिल्लें तेन्ना तांणी ड्रायव्ह केल्ली. आतां आमी परती सांगलें तांकां की पावसाचे खातीर, कित्याक चड दुयेंसां पावसान स्प्रेड जातात एन्ड ऑल्सो वीच आर थ्रू फूड. सो ताजे खातीर सगळे इटरीज ज्यो गोंयांत वाठारांत आहा इन्क्लुडींग रेस्टॉरंट हाका परती तुमी सारकी हें करा. थँक्यू. येस. कोण